आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत भारतातल्यो दर्यादेगो नितळ करपाची मोहीम केंद्र सरकारान हातात घेतल्या। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मोहीम गोंयच्या 37 दर्यादेगांचेर जाली। शेनवारा सकाळी 8 वरांचेर नितळसाणेक सुरवात जाली। हे मोहिमेत मंत्री, आमदार, पालिका सरकारी कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो। बायणा बोगमाळो दर्यावेळांचेर सकाळी 8 सावन नितळसाणेक सुरवात जाली। वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांचोय मोहिमेत आस्पाव करून घेतिल्लो। इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे देशभर आयोजित करण्यात येणार होता। बरें दिसता की आज 17 सप्टेंबर हो नॅशनल कोस्टलायन क्लीनअप डे असो म्हूण आमी मनयतात आनी गेली 75 दीस हो कोस्टलायन क्लीन करप हो प्रोग्राम चालू आसा। आज गोंयांत 37 बिचीज आमी क्लिनलीनेसाक घेतल्या आनी आज सगळ्यांचो उत्साह हांगा पळोवन बिचार खूब उमेद दिसता। आज खंय तरी गोंय हें टुरिजम स्टेट आसा आनी ताज्या खातीर आमची कोस्टलायन क्लीन आसप, निवळ आसप आनी मरीन लायफूय निवळ आसप म्हणजे एनवायरमेंटूय आमी ताजो प्रोटेक्ट करप हें खूब गरजेचें आसा। भारत देशाचो प्रधानमंत्री हेचो आयज वाडदिवस, त्या निमतान आयज हे देशभर एक कोस्टल जी आसा पळय एरिया ती क्लीनअप करपाचो फुडाकार घेतलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे आख्ख्या देशभर जितली कोस्टल एरिया आसा दिस इज द फर्स्ट टायम लार्जस्ट कोस्टल एरिया क्लीनअप ड्रायव्ह चालू जाल्लो आसा। आयज इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे म्हणून आमी साजरो करतात आणि या निमित्तान वास्कोचे सगळे बीचीस आयज आमच्या मंत्रिमंडळाचे सगळे मंत्री आणि आमच्या गोंय विधानसभेचे सगळे जे आमदार आसा तांकां प्रत्येक बिचाची जबाबदारी दिल्ली आसा आणि प्रत्येक बिचाचेर आमी हजारांनी कार्यकर्ते जमले आसात। This is being done on a very auspicious day, which happens to be the birthday of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Everyone knows after he has become Prime Minister what are the steps initiative in the overall development of the country and the steps taken in different directions. If you look at reforms, the reforms in the Indian economy, reforms all over the country, direct to account transfer of the beneficiaries where there is no middlemen. Middlemen are totally eliminated, and now protecting the environment in a big way, not only clean up which is necessary on land but clean up which is necessary in the ocean. आणि ही मोरजे दर्यादेग वाठारांतली नितळसाण मोहीम पेडणे पारसे वाठारांतल्या हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी वांटो घेत नितळसाण मोहीम यशस्वी केली। पळयात पेडणे म्हालांतले देखावे। खरोखरच योगायोग ह्या वर्सा आमचे अमृत महोत्सव काळान आणि इंटरनॅशनल बीच क्लिनिकाच्या माध्यमान हो जुळोवन दीस येयलो आहा आणि प्रॅक्टिकली 4 दीस पयलीं आमचे सरकारान अशें जालें की आमी एका डिपार्टमेंटान एक बीच क्लिनींग करचो म्हणून आनी आमी एनिमल हजबंड्रीच्यान करंदळ बीच घातलेलो, पूण आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मुद्दाम करून सबंद बीच केरी ते पाळोली पासून सगळ्या बिचार प्रत्येक आमदार मंत्र्यान सहभाग घेवपाक जाय, जेणे करून एक मेसेज दिवपाक जाय की गोंयचे बीच बऱ्यापैकी क्लीन आहा आनी गोंयचे लोक क्लीन दवरता। आणि हे कळंगूट वाठारांतले दर्या नितळसाणेचे देखावे।
having some lacunas, but I पयलींच सांगला they are trying to do their part, but there are some issues like contract सकाळी 8 ते सांचे 6 सकाळी 8 ते सांचे 6 म्हणल्यार सकाळी 6 वरांचेर जे बिचार तांकां सगळी घाण मेळटा आनी रातचे 6 ते 9 परत घाण आसता. सो वी आर ट्रायंग टू डू दीस बीच पॉलिसी वी आर ट्रायंग टू स्टार्ट at 6 in the morning which should go at least till 9 at night. चड गार्बेज आसता ती 6 ते 9 ताजेर सर्वेलन्साचेर गेटींग कॅमेराज प्रॉपर कॅमेराज पुटींग सर्वेलन्स कित्याक जे बिचार जाता दिश्टी पडना. ट्युरिजम सेक्युरिटी फोर्साची गरज आसा ती हाडपाचो ह्या वर्सा प्रयत्न आसा. चीफ मिनिस्टराक उलोवन पुलिसाक IRB नाल्यार होमगार्ड वाडोवपाक ऑलरेडी मागणी केल्या कित्याक द होल बेल्ट इज मेन्ड बाय टुरिस्ट पुलीस विच आर हार्डली अबाउट 60 or 70 numbers which is impossible to man a whole beach. Illegalities आसा, हॉकर्स आसा, बाकीचे टाउट्स आसा, गायड्स आसा, illegalities we will act with an iron fist. We have already started acting. At the same time, we are also coming proactively with certification courses for touts and guides. जातूंतल्यान त्या माध्यमांतल्यान त्या आमचे समज गोंयकार आसात तांकां सर्टिफाईड कोर्सीस दिवन बऱ्या प्रमाणात टुरिजम कशें दाखोवपाचें आनी लोकांक सारकें प्रोत्साहीत करून फुडें गोंया परत कशें आपोवपाचें ही अनुभव दिवपाक जाय जाल्यार वी नीड सर्टिफाईड कोर्सीस. See, our Kalakot Panchayat motto now is Green Panchayat. So we want to get rid of all the garbage, and the most important thing is sanitation. These are the two things where we have allotted more funds from the Panchayat fund to do this, like for garbage and sanitation. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, पेडणेच्यान संदीप कामुलकार, कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार.